बोरी पुलाचे रिपेअर मेंटेनन्स पीडब्ल्यूडीन सुरू केला। 10 दीस वन वे येरादारीची व्यवस्था केल्या। ट्रॅफिक कंजेशन जावपा जायना म्हणून मॅक्झिमम स्टाफ घातलेलो आहा। आमी पीडब्ल्यूडी बी बरयल्लें की रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाकूय बरयात म्हणून की मॅक्झिमम नंबर ऑफ फेरीज घालची दुर्भाट, आडपय आणि शिरोडा। सो लोकांक 2 व्हिलर आणि 4 व्हिलरांक जर समज जर मॅक्झिमम ट्रॅफिक जर ब्लॉक जाता जाल्यार तेवढेंतल्यान डायवर्ट करूंक मेळटलें म्हणून स्टार्ट जाला। सो 30 तारीख पर्यंत तेंच्यांनी आमकां बरोवन सांगलेलें आहा की 30 तारीख पर्यंत काम चलतलें म्हणून। एक सायडीचें काम जाल्या उपरांत मागीर ते दुसऱ्या सायडीच्या लेनीन ते काम करतले। पोन्न्या पुलाचेर इतलो पयसो मोडून पासून गॅरंटी ना। नवो पूल जायच, गरज पडल्यार रस्त्यार देंवपाची बोरयेकारांची तयारी। तो पूल जवळ 10 कोटी रुपये खर्च करून दुरुस्त केला आसा आणि आता परत जर त्या पुलाची परिस्थिती पळयली की ताजे स्पॅन जे आसा ते कंप्लीट गेल्ले आसा। तो आता परत ते दुरुस्त करतात आणि असिस्टंट इंजिनियर आसा, जेई आसा, तांकां हांवें विचारलें हे पुलाचे तुम्ही कितली गॅरंटी दिवंक शकता? तर ते म्हणटा आमी दुरुस्ती करता पण आमी ताची गॅरंटी दिवंक शकना। पंचायत मंडळ आणि लोकांनी येवन रास्ता रोको करचो, ती परिस्थिती सरकारान आमचेर हाडची न्ही। जाता तितलो बेगीन जो नवो पूल कितें करपाचो आसा तो नवो पूलय जावचो आणि हो पूल म्हणजे हेवी ट्रॅफिक नासतना ताका चालू दवरचो। पीडब्ल्यूडीची जाल्यार घुसमट। लोटले हायवेक कनेक्ट करपी नव्या पुलाचो प्रस्ताव हुमकळ्ळा। पोन्न्या बोरये पुलाचेर दीस धुकलपाचे। पूल वायब्रेट जाता खरो, मात भिवपाची खंय गरज ना। पीडब्ल्यूडी सांगता त्या प्रमाण बोरी पुलाचे वायब्रेशन फिंगर टायप एक्सपान्शन जॉयंटाक लागून। त्या खातीर 10 दीस काम करून पीडब्ल्यूडी तात्पुरती दुरुस्ती करता। 15 एप्रिल 2018 मुंबयचे एके कंपनीन ह्या पुलाची दुरुस्ती केल्ली। हो पूल 33 वर्सां पोन्नो। नव्या पुलाचे काम फुडें जावं येता। NH-17B चेर खंय नव्या पुलाचो हायवे मंत्रालयाचो प्लान आसा। सरकाराक खंय पुलाचो हुस्को म्हूण पीडब्ल्यूडी सांगता। ते दुरुस्ती आनी येरादारीची वेवस्था करतात। प्रुडंटा खातीर बोरयेच्यान विवेक प्रभू।